ही पळयात. होणा हांगा ही गाल म्हळ्यार गोवा ऑटो एसेसरीज कंपनी टाटा गाडयांचे स्पेर्स पार्ट तयार करताले. ही कंपनी ईडीसीक लागता. 2 वर्सां फाटीं ही कंपनी लॉसात गेल्ल्यान बंद उडयल्ली. सुमार 70 स्टाफाक VRS दिल्ली. ईडीसीन गालाचो हो 29 स्क्वेअर मेत्र जागो डिफेन्साच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कंपनीक 7 कोटींक विकला. आतां थंय हेलिकॉप्टरांचो प्रकल्प येता. बिल्डिंगेचे इंटिरियर्साचें काम सध्या चालू आसा. ती कंपनी बंद पडलेली ईडीसीची ती कंपनी. ईडीसीन ती भारतांतलीच आमची डिफेन्साची जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड म्हणून जी कंपनी आसा तिका ती विकल्या. आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीन अलॉंग विथ सॅफ्रॉन वीच इज अ फ्रेंच बेस्ड कंपनी, ह्या दोगूय मेळून, सॅफ्रॉन हे फ्रांसाकूय आसा, इट इज फ्रेंच बेस्ड कंपनी, ह्या दोगांयनी थंय एक मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ हेलिकॉप्टर इंजिन्स हाचो प्रोजेक्ट घालतात, जेतूनसून स्थानिकांक परत रोजगार निर्माण जाता. हो प्रोजेक्ट जर आयलो मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ हेलिकॉप्टर इंजिन्स, जाल्यार आतां जी हेलिकॉप्टराची इंजिनां सादारणपणे देशान 600 आसात डिफेन्सा कडेन हेलिकॉप्टरां. तितूंतली एक दर वर्साक 10% to 15% सर्विसींग करचें पडटा, ओवरहॉलिंग करचें पडटा, आनी जें करपाक आमकां देशा भायर व्हरचें पडटा. त्यामुळे इट वील बी अ फर्स्ट युनिट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया, इन इंडिया, अँड वीच इज कमिंग अप इन गोवा. गालाचे आदल्या कामगारांक फॅक्टरी लॉसात गेल्ल्यान VRS दिल्ली. सध्या मेळटा तें काम ते करतात. चडशे जाण बेकारूच आसा. प्रुडंट तांकां मेळ्ळे. एक्सपिरियन्साच्या आदाराचेर HALच्या नव्या प्रकल्पात तांकांय काम मेळटलें म्हूण ते आशेर आसात. तुमकां खंयच्या वर्सा ते कंपनीसून काडले? आमकां आतां 2014 काडल्या, फेब्रुवारीचे 10 तारखेक. आतां 14 येता ते फेब्रुवारीन 3 वर्सां जाता. ओके. आतां फाटल्या 3 वर्सां तुमी घरा कडेन बेकार आहा आमी. आनी खंयशें कामां ना खंय वचोंक ना, कामाक खंय काम मेळत ना खंय जाल्यार. आनी आमची आतां आमकां काम करपाची ती आमकां थंयच कंपनीन संवय जाल्ली न्हू, आनी भायर आमकां आतां काम खंय मेळत ना. पयलीं ट्राय केली खंय कांय मेळना काम. पूण आमची इच्छा कितें आसा की जर तो प्रोजेक्ट जाता न्हू जाल्यार आमकां त्या कामाचो मातसो मशिनार काम सगळो एक्सपिरियन्स जातलो न्हू, म्हणून आमकां थंय एक थोडें पोटा पुरतें काम दिवचें अशें. म्हणजे इवन अशें हेजेर अशें कशें बेजीसचेर अशें आमकां थंय कामाक दवरचें. ओके. कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस सुद्दां चलता, पूण आमकां कामाक दवरचें म्हणटा हांव. ओके. तुमी आतां ते कितले 80 ऑपरेटर आशिल्ले न्हू? 80 ऑपरेटर. तुमी आतां कितें जमोन मेळपाचें कितें? आमी ते अशें आतां थरयलां की तो आतां प्रोजेक्ट सुरू जावच्या पयलीं आमी एक करून गव्हर्मेंटा कडेन हें करचें केलां, उलयचें केलां वचून, आनी एप्लिकेशन बी दिवचें केलां, आनी आमकां कामाक घेवपाचें म्हणून. आनी आमी जस्ट ज्युनियर आमी तेन्ना आमकां आमची 17-18 वर्सां सुमार उरलेली आनी फुडें लायफाक रिटायरमेंटाक. पूण आमकां ऐन टायमार तेंच्यांनी अशें केलें आनी आमचे सगळ्या भुरग्या बाळांक सामकें हें करून सोडल्या तेंच्यांनी. आनी घरा कडेन हांव आतां बेकारूच आसता, तेन्ना आतां कितें घरचीच कामां कितें बारीक करता आनी अशें पोट भरता. कारण तेजें लॉस दाखयलें तेंच्यांनी, आनी पेमेंट घालूंक पयशे ना अशें करता 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 मागीर तेंच्यांनी ती आमचे कडेन जायना चलोंक अशें. तुमी तांकां रिक्वेस्ट करूं ना की तुमकां आनी खंय तरी जॉब दिवचो आनी कितें? आमी तांकां पयलींच पासून रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां ना जाल्यार खंयच्याय डिपार्टमेंटांनी तेंच्यांनी आमकां घालचें म्हणून थोडे थोडे खंय जाय जाल्यार. मागीर तांणी कितें सांगलें? कोण तेजेर कांयच उलोवंकूच कांय कोण तयार ना जालो. हय, समज आमकां बरो चान्स आसा थंय जाल्यार आमकां घेवचें म्हणजे, आनी आमच्या हेजे प्रमाणे काम मेळटा जाल्यार आमकां दिवचें. आतां दर्यान तुमी कितें काम करताले आतां? खंय तशें आमी ट्राय खूब केली, पूण खंयच आमकां तशें काम बरें नाच अशें जालां सद्या. तुमी आतां घरांत आसता? हय. ओके. आनी तुमी आतां कशें म्हणजे घरचें कशें चलयता, कशें कितें? घरचें कितें आतां कशें म्हणून सांगचें अशें जालां परिस्थिती. सो तुमकां बरें जें कितें पयलीं आमी इनकम करपाचें आसलें त्या वर्सांनी आमी आज ना फाल्यां वाडटले अशे रितीन उरले. करता करता आतां जेन्ना कितें हातीन मेळपाचें त्या टायमार हें अशें जालें. मुख्यमंत्री म्हणटा शक्य आसल्यार गालाच्या आदल्या कामगारांकूय काम दितले, मात तांकां नव्यान सुरवात करची पडटली. आदल्या फावटीचे कामगार असले तांकां आमी VRS दिवन रिलीव केल्यात, पण तेतूंतलो कोण आसलो एफिशियंट क्वॉलिफायड कोण स्कील डेव्हलपमेंटांत बसत स्कील डेव्हलपमेंट करून येत जाल्यार तांकां एकोमोडेट करपाक मेळटलें. पूण
होणा डिफेन्स हेलिकॉप्टरांचे सर्व्हिसिंग मेंटेनन्स सुरू जाता आसत जाल्यार गोंयांत गोवा शिपयार्डा उपरांत हो डिफेन्साचो दुसरो मोठो प्रकल्प जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.